हायवे डिव्हिजन 14 या गार्डनाच्या सभोवताणी आज बिलाचे रेलिंग घालपाचें काम चालू आसा. जवळ 30 लाखाचो एस्टिमेट. एक लक्षात आयलें की हांगा हॉटमिक्स करता आसतना लेवल वयर वता आनी तें लेवल जवळ थोडे कडेन चुकपा ताजे हाका टच जावपाक पावता. ताजे खातीर सेक्युरिटी कुठे वता चुकपा वयल्यान तांकां एक सेक्युरिटी आसची म्हणून मागीर डिव्हिजनान म्हणलें की फूल रेलिंग घालया सद्या. ताका लागून ह्या रेलिंगाचो एस्टिमेट केलो. आज ते कॉर्पोरेटर दिवन आज ताजें काम चालू केलें. फूल रेलिंग फूल गार्डनाच्या भोंवतणी जातलें. ज्या जाग्यार 4 ओपनिंग आसा. झेब्रा क्रॉसिंग थंय दवरला थंय ओपनिंग. कितलो सुमार व्हॅल्यू आसा आता? 30 लाखाचो एस्टिमेट. जरी कितें प्रॉब्लेम आसल्यार असिस्टंट इंजिनियर आमचो राजेश गावडे ताणेंच तें फुडाकार घेवन तें केलें. कितें आसलें तो पळयता. ड्रेनेज सिस्टमूय मातशें सारकें दवरपाक जाय. हें आतां रोड परत कितें करता